गिरिराज, कित्याक जाय तुमकां इतले आमदार? आता 33 जाल्यात टोटल, तुमचेच 28 जाले. सो सगळे जाण म्हणटात की डिफेक्शन बी बरें आहा, पण तुमकां मॅन्डेट दिली न्ही लोकांनी. मॅन्डेट फाटले खेपे तरी एक राजांव दिवपा जातालें की तुमकां स्वताचें एक सरकार जाय आशिल्लें, स्वताचें तुगेलें बहुमत जाय आशिल्लें. ह्या खेपेक तुमकां मॅन्डेट दिली. मॅन्डेट दिवनी अशें कित्याक गिरिराज? म्हाका दिसता आमी तांकां घेतले कित्याक, हाज्या पयलीं ते कित्याक भायर सरूंक सोदता हाजो म्हाका दिसता अभ्यास जावपाक जाय. म्हणजे काँग्रेस हाची जी आज हालत जाल्या, दे आर व्हेरी स्लो लर्नर्स. म्हणजे आज विजय बाबान जशें म्हणलें की दिगंबरान पार्टी जेन्नाच्यान जॉयन जाल्या तेन्नाच्यान सोंपयली. म्हणजे तांकां 17 वर्सां लागली की आपल्याच पार्टीन कितें चल्लां. आनी आज जेन्ना तो भायर सरता तेन्ना एवरीथींग इज ब्लेम्ड ऑन हिम. किंवा काल हांव पळयतालो म्हणजे डेस्क इन्चार्जीचो हे की कचरो भायर गेलो. अरे तो कचरो म्हणजे आउट ऑफ देम लॉट ऑफ देम वेर ओरिजिनल काँग्रेसीस. सो भायर गेले ते इंट्रोस्पेक्शना पेक्षा. आनी प्रॉब्लेम काय आसा न्ही, मागीर ते काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन आसूं किंवा काँग्रेसचो सिंपथायझर क्लिओफात बाबा सारको आसूं, जेन्ना तो 1 to 11 इज एंगर अगेन्स्ट द बीजेपी म्हणटा, पण कन्विनियंटली फॉरगेट्स की इतले सगळे ऑपोजिशन पार्टीजांनी एक सिंगल कॅम्पेन चलयल्ली की बीजेपीक ह्या खेपे निवडून हाडूंक जायना. आनी म्हाका दिसता दॅट इटसेल्फ शोज की रियलायझेशन स्वताच्या कॅपेसिटी बद्दल कोणाकूच ना. आतां हांगा जे उलयले म्हणजे आज राजेंद्र बाब खूब पॅशनेटली उलयता, पण म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन तांकां कितें उत्तर दिलां हें सगळ्यांक खबर आसा. आज आप उलयता की क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह. आज तुम्ही रुलिंग पार्टीक जे प्रश्न विचारतात, आज तुमचे 2 कन्व्हेनर खंय आसात? एल्वीस बाब तुमचो सीएम कॅन्डिडेट आशिल्लो, तो काँग्रेसीन आसा. राहुल मांद्रेन पार्टी बद्दल कितें सांगलें तें सांगलें. दुसरें गोवा फॉरवर्ड. गोवा फॉरवर्ड म्हाका दिसता शूड व्हेरी क्विकली चेंज देअर नेम टू ग्रेटर फातोर्डा पार्टी. कारण फातोर्डा सोडले जाल्यार तांचे खंयच इम्पॅक्ट ना. आनी दिस इज अ रियलिटी. वी आर अ नॅशनल पार्टी, दे आर अ नोशनल पार्टी. कमिंग टू युअर क्वेश्चन की आमकां कितें गरज आशिल्ली, सी शेवटाक एक न्ही मनोहर भाईचें बरें फेमस वाक्य आसा की खूबदां तांकां जेन्ना विचारताले की तुमी हाका कित्याक घेतलो ताका कित्याक घेतलो, तांणी सांगलें जशी जनता आपल्याक पीठ दितलो आपूण ताजीच चपाती करूंक शकता, आपूण नवें पीठ हाडूंक शकना. आनी म्हाका दिसता जर तुमकां काही लोकां बद्दल प्रॉब्लेम आसा किंवा जर काही रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर प्रॉब्लेम आसा, म्हाका दिसता ताचें उत्तर जनतेन दिवपाक जाय. आनी 8 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हज इफ दे आर सेईंग की आमकां काँग्रेसींतल्यान भायर सरपाक जाय, आनी काँग्रेसींतल्यान कित्याक भायर सरपाक जाय, आज तुमकां 2च गजाली सांगता. काँग्रेस ही एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप जाल्या, जातून 3 पार्टनर आसा, सोनिया, राहुल आनी प्रियंका. आज तुम्ही मुद्दम पळया भारत छोडो यात्रा, आज राहुल गांधी ती लीड करता. इन वॉट कॅपॅसिटी? फॉर्मर प्रेसिडेंट. हे जे सायकोफंड सगळे तांच्या फाटल्यान लागल्या ते कितें म्हणून, म्हणजे राहुल गांधी. आणि मागीर तुम्ही आमकां डेमोक्रेसीचेर भाशण. ओके, ऑन दॅट पॉयंट आय गो टू क्लिफात. 2 गजाली. काँग्रेसीक तुम्ही ब्लेम करता त्या डिफेक्शना खातीर काय बीजेपीक? कारण एक आर्ग्युमेंट सगळे बाकीचे पक्ष करतात की इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग, आमचे आमदार ते फुडपाक शकनात, काँग्रेसीचेच कित्याक फुडटात का म्हणून. आणि दुसरे वटेच्यान बीजेपी म्हणटा जर ते येतात जाल्यार आमी ना कित्याक म्हणू का म्हणून. See, before that, I will also say a few things about your previous question to me. Yeah. About the state of the Congress party and whether they could come up. I would also say, besides Goa, the Congress party future is in Goa is linked to their performance at the central level. Like immediately now we have Gujarat elections, Himachal elections, and if AAP, which is becoming a challenger, really becomes a challenger, and people in Gujarat or Himachal see them as challenger to the BJP, the central pole of Indian politics, then I would say Congress would collapse even in Goa. So that would happen also at the national level. Now, why they are going? तुम्ही दोष कोणा दिता का म्हणटा हांव. कारण बाकीचे पक्ष म्हणटात की आमचे काय आमदार ते फुडनात, आमचे काय आमदार ते फुडपाक शकनात, काँग्रेसीचेच कित्याक फुडटात. बीजेपी म्हणटा येता जाल्यार आमकां कित्याक ना, आमी कित्याक ना म्हणपाचें. See, somehow the people who have got elected feel that they can't get power. One. Number two, they also feel that party can't get us elected. If we want to get elected, we will get elected on our own. So this is the sense among the people who have defected. Congress
is a mass-based party. Right now, Congress is in the dumps. And as far as BJP is concerned, BJP wants to challenge the national party, whatever it may be, whether it is AAP, TMC, KCR in Telangana, is not an alternative to the Congress party. It is only Congress currently, which is an alternative, which could become an alternative. It is not Okay. an alternative as on now. Okay. But